फादर या लायट हाऊसांत एक वेगळीच खुशालकाय आनी दिसपण मेळटा ज्यो वस्तू आमकां सोंपेपणीत मेळना त्यो वस्तू सगळ्यो हांगासर थाल्यो जाल्यो एक बरी गजाल हाचेर तुजें मत खरेंच अवकारी कित्याक आमचो बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव जाचें सगळें काळीज गोंयच्या मोगांत आसा ताका आसा कितें तरी बरें जाल्लें हें ताची काय बरी हेतू जेन्ना तो पयलेच फावटी वास्कोक आयलो बॅट करपाक गवळीक बॅट करपाक ताणें म्हणलें अरे जयातन कितें तरी कोरया एक लायट हावस केल्यार तुका कशें दिसतालें जेन्ना तो उलयता जाल्यार म्हाका दिसलें हें बरें उतर देवाचें उतरूच हांगा कांयच नासलें पडयल्यार लोक म्हणटालो हो फादर कसो पिसो हो बिशप पिसो पूण आयज फिलीप नेरीचाचें सोपण स्विकार जालें आनी आयज लायट हावस हांगासर जालें कितल्यो बऱ्यो वस्तू लोक हांगासर घेता उणेन दोरेन आनी वस्तू न्हय गोंयच्यो बायल्यो देखून हांगासर हाडटात आनी आमचे वासुकार हुशार आसात आनी आयज हांव खरेच भाशेन आमच्या बिस साहेबाकूय हॅपी क्रिसमस म्हणटा बरें आवडेता आनी तो जितल्यो बऱ्यो वस्तू करता ताका सगळ्यांच आमचो पाठिंबो आसतलो कित्याक लोकांचो मोग ताका आसा आनी लोकूय ताचो जाय तो मोग करता पळय खरेंच फादर कारण ज्यो धर्मीक वस्तू आमकां सोंपेपणीत मेळना जायते फावटी आमी पणजे नाजाल्यार मडगांव वयचें पडटा हेच भाशेन दुसऱ्याय गांवांनी जरी तर हें अशें घडोवन आयलें जाल्यार एक खुशालकायेचो वेळ आमचे सगळे येवंक वगत नाका कारण सोंपेपणी आनीक उण्या दरांत ह्यो बऱ्यो वस्तू आमकां मेळूं येतात पळय खरेंच ही सपनां मुखार गेल्यार आमी वावुरतले सदांच आमच्या बिस साहेबा बरोबर हे भाशेन आमचो क्रिस्त दोन जाण आसा मोगाचो जेजू आयला आमकां मोग दिवंक आनी ह्या वस्तू दिशी जेजूचो मोग आमी वांटीत रावतले आमी बरें करतले फादर आमी वयर वेच्या आनी म्हजे लागीं धाकटोसो एक क्लीप आसा ज्या हांव एक फिल्म तयार करतालो मोगाचें घर तातूंत तुवें एक धाकटीशी भुमिका केल्या आमी ताचेर नदर मारुया आनी मुखार ओके मॅक्स रोमा हांव चड खुशाल कित्याक तुमी आयज हांगासर आयल्यात हांव सदांच पळयतालो तुमी कितलीं खुशालकायची मनशां आनी सगळे म्हणटाले तुमचो घराबो बरेंच मोगाचो आनी कांय दिसांनी जायत खबर जाली तुमचे मदें जायत काडूक घुसपलां म्हूण आनी आमकां जायती खून जाली पूण आयच्या दिसा तुमी फेस्ताक आयल्यात सायबांच्या फेस्ताक आनी हो दीस तुमकां चड मोगाचो कित्याक सायबांचें घर जावन आसा मोगाचें घर आनी तुमचें मोगाचें घर आनी मोगाचें घर तुमी अदीक पवीत करूंक अदीक एकोटाचें करूंक आयज हांव तुमचे पासून मागता दुस्मान काय एकामेकाचेर उलोवप जायतें घडटा दुबाव जायत येतात आमच्या जिवितांत पूण चड गरजेचें आमचे घोराबे मोगाचें जावप आयज तान जो काळोख भितर चल्ला तो विसरा कितें तुमचे मरेन मायज बी जालां तें कुशीन दवरा आनी जें कितें बरें घडलां ताचो उगडास करा आनी तुमचें मोगाचें घर सांबाळा खरेंच फादर कांय तांत्रीक अडचणीक लागून जें चलचित्र हांव तयार करतालो तें जावंक पावंक ना पूण लोकांक आमी तांतलो एक धाकटोसो खीण दाखयलो फादर हांव तुजे लागीं जाणून घेवंक सोदतालो तें म्हटल्यार हालींच्या काळांत खंयचे तरी तुका चलचित्रांत अश्यो भुमिका करूंक योग मेवला पळय म्हाका सैग मेवला एक पिक्चर काडलां तातूंत हांवें बिस्पाची भुमिका केल्या खरेंच हांव आसता कित्याक बिस्पाची भुमिका हांवें केल्या
आनी पिक्चर येतलें म्हाका दिसता पयशांक लागून जो कारबार कुत्तालो कुनाल ताचें नांव सांताक्रूजचो हें पिक्चर येतलें आनी तेन्ना न्हूच हांव पूण आमचो वास्कोचो कोयर पोलिफोनीक कोयर सगळ्यांक दिश्टी पडटलो पिक्चर एकदम बरें दोडा मारूंक तुजसो ताणें वितरायलां बरी सिन्स घाल्यात आमच्यो सांज आसिदाच्यो मांदूरच्यो आनी गोंयचें पांचवें चीत ताणें दाखयलां रावया हें पिक्चर येतलें कोण तरी ताका आदार फावो करतलो पळय फादर जे भाशेन हांवें आदींच म्हटलां ते भाशेन तुवें जितले तियात्रिस्ट तुज्या फुड्यांत आयल्यात तांकां ह्या पालकाचेर तुवें सेव दिला म्हाका दिसता आमी मातशें मुखार वेच्या आदीं जो तियात्र आयज वास्को शारांत आसा तांतलें एक धाकटेंशें क्लीप पळयल्यार पुराणेस्को मस्कोर कोण फकाण कोण आम खुशाल आसले रे आमगे चेड खुशाल आसपाना आसलो तो सदांच मोच्याची विता तुजीच कोत्तलो पुजा काळीज पॉलिसी ती मेता पाया पडटा तुज्या बरें आसा तुजी बायल कशी आसा बायल खबर कळना बायलो खबर कळना का बायलो खबर कळना ताका लंडन गोंया तशेंच कितें आयकलां हांवें लंडन पावतोच बायलो हाची ताचे फाटल्यान वतात आनी घोव बाबडे दुख्खांनी रडटात ह्या सातोड्यान आमी भितर सरलेले आसतनाच ही आयची कार्यावळ आमी मुखार व्हरतात आनी आतांच आमी सुक्ती भोरती ह्या तियात्रांतलो एक धाकटोसो खीण आमी लोकांक दाखयला फादर तुज्या जिवितांत तुवें जायते तियात्र जायत्यो वस्तू हाताळ्ळ्यात आनी सांबाळल्यात तांचो बरो वापर केला लोकांक बरें दिवपाचो प्रयत्न केला हें करता आसतनाच तुवें जे तियात्र पालकाचेर येतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या गोंयकारांक एक न्हूच एक एंटरटेनमेंट जाय पूण कितें तरी बरी चिंतनां जाय आनी जायते आमी तियात्रीस्ट हेंच दाखयतात लोकांचें कितें घडलां गोंयांत आनी कितें बरेंपण हाडपाक तेय बोब मारतात आनी जेन्ना उनीत चलता वायट चलता गोंय लासता रोखडेच बोब मारतात एकदम बरें हांव तांकां शाबासकी दितां आनी कोंकणी भास ते वयर काडटात कोंकणी भास जिवी दवरतात आनी गोंयकारां एकठांयतात आनी आयज लोक सगलो तियात्राक रावता कित्याक गोंयांत आनीक एंटरटेनमेंट आनी दुसरो तांकां मेळना म्हणटच तियात्राक धांवतात जावं आदीं शिकिल्ले मनीस आदवोगाद वयज वचनासले हांव म्हजे तियात्र मोग्यांक सांगूंक सोदतां तुमी तियात्र करता आसतना बरेंपण दाखयात बऱ्यो समाजाक बरे नामणे दियात आनी रागा जायनाकात जेन्ना कांतरां आमी म्हणटा तेन्ना नवे सूर घालचे सदांच तेच ट्यून इंग्लीश आनी हुंचे हिंदीचे घालनाकात आमची गोंयची संस्कृताय आसा आमच्या गोंयांत इतले मेस्त्री आसात ते तुमकां नवे नवे सूर घालतले नवी नवी ट्यून्स घालतले हें गोंयचीची तीच कांतरां तेच ट्यून जायते आमच्या लोकांक उणेपण दिसता एक हिंदी चलचित्रां पळयल्यार आर डी बर्मन आनी सगळे एक एक पावटी एक भाशेचो ट्यून पूण आमच्या तियात्रिस्टां मदें तेच ट्यून हें बरें दिसना उतरां जायतीं वेगळीं एकदम बरें एक म्हजी सुचना म्हज्या तियात्रिस्ट भावांक आनी भयणांक नवे सूर हाडचे नवे ट्यून्स हाडचे सॅड आनी आमच्या समाजाक दिवचे हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तियात्रिस्ट भाव हो समाज जिवो दवरतात सगळ्या आमच्या कोंकणी लोकांक एकठांयतात हें जावन आसा तुमचें व्हडलें धाडसणें हय फादर म्हाका दिसता तुवें ह्या वास्को शारांत 1907 वर्सां काडली आसतली पळय 7 वर्सां हें म्हजें 7वें वर्स ह्या गांवांत हय म्हणटच जायते फावटी जो वावर तूं मुखार व्हरता आसतनाच
तुमकां ट्रान्सफर येता आनी दुसरे फिरगोर्जेन तुमकां वचचें पडटा घडये अशे दीस आयल्या उपरांत हो वावर ज्या ज्या गांवांनी तुवें केला तो मुखार गेला. होय तो मुखार गेला. हांव नाबिनी आसलो. आमी हायर सेकंडरी केली, सायन्स हाडली, कॅटरिंग हाडलें आनी म्हजे फाटल्यान बरे पादिगार गेले. आज आमचे रोजली कॉलेज नंबर 1 कॉलेज कशी आसा. हांवें थंय सगळें काम केलां. बऱ्यांतलो बरो फुटबॉल ग्रावंड केला आनी उमेद दिसता म्हज्या फाटल्यान पाद्री जे आयले तांणी बरो वावर मुखार गेलो. भिवपाची गरज ना, कित्याक आमी एकले ना. आमचे बरोबर आख्या आर्कोडायसीस आसा, सगळो लोक आसा आनी बरें काम आमी मुखार व्हरत आसा. फादर ह्या वेळार आमी जायत्यो फाटल्यो फुडल्यो बारीक मोठ्यो गजाली उलयल्यात आनीक नवें वर्स सारकें लागीं पावलां. ह्या वेळार तूं हे समस्त पोरजेक कितें सांगूंक सोदता? हांव आमचे पोरजेक ही मॅसेज दिवंक सोदतालो. आयज आमचें गोंय जायते प्रश्नांनी बुडलां. जायती गरिबसाण गुडयेंत चडत. तरी आसतना हें गोंयचें आमचें गोंय. आमकां परंपरा आसा. आमचे आदले गांव भाव आसले, कांयच नासलें पूण ताचे लागीं सगलें आसलें. कित्याक मोग आसलो. कितेंय आमी वायट जाल्यार आमी मोग गोड करुया. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे मोगान जिवया. आनी मोग आसत जाल्यार हे सगळे प्रश्न उबे जाल्यात, जावं मिनाचे जावं एरियर आपशींच कटले आनी आमचें गोंय मोगाचें जातलें. असलो हावेस घेवन आमी हें नवें वर्स सुरू करुया. सगळ्यांक तुमकां नवें वर्स खुशालकायेचें आनी बरेपणाचें हांव उंडेतां. होय, हॅपी न्यू इयर. जे भाशेन फादरान तुमकां एक संदेश दिला की मोय मोगान एकवटान रावात, एकवटान फुडें वचात. जी आमची आदली संस्कृती आसली, जी परंपरा आसली ती आमी परत तिगोवन आनी घटमूट दवरपाची गरज आसा. ह्या संदेशान नव्या वर्साची माणकामती ह्या कार्यावळींतल्यान परत एक फावट तुमकां उनवनीत परबी. म्हज्या सांगाता फादर जुझे आंतोन कोस्ते आसा, ताणें आपलो वेळ म्हाका दिलो त्या पासून प्रुडंट मिडियाच्या नांवार हांव ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आयची माणकामती कार्यावळ फादर जुझे आंतोनियो कोस्ता सांगाताक हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां नव्या वर्साची परबी. हॅपी न्यू इयर.